welcome to another episode of the Goinkarancho Awaz. Today we have another guest, Mr. Uday Madkekar, who is a councillor of CCP Panjim from Ward number 18. Welcome to our program, sir. आमकां सांगा सर, तुमचे political career कशें start केलें तुमी? What made you to join the politics? म्हाका at the age of 16 वर्सांपासून उमेद एक कशी तेन्ना विष्णू नायक म्हणजे आमची जी एरिया आसा आता आमी तालिगांव कॉन्स्टिट्युशन पडटा. पयलीं जेन्ना 30 कॉन्स्टिट्युशन जाले पळय तेन्ना आमी पणजे कॉन्स्टिट्युशन पडटाले. अच्छा. आनी तेन्ना म्हणजे आमचो एक असो आमी ग्रूप आसा, आमी 4-5 जाण पयलीं फ्रेंड आशिल्ले आनी तो तेन्ना विष्णू नायक म्हणून पणजेचो MLA. आमकां कोणे तरी अशें आमी बसलेले तेन्ना सांजचे कोणे तरी आमकां पोस्टर आनी तेन्ना ते रस्ते पेंट काडटाले पळय, कोणे पेंटार डबो आनी पोस्टरां ही तुमी सगळीं तुमच्या वाड्यार लावपाची. तेन्ना पोस्टरां लायताले, रस्त्यार पेंट करताले. आतां ते गेले, आतां पोस्टर आनी ते रस्त्यार पेंट ना. आनी आमी ते उमेदीन रातची काडप, कित्याक ते ट्राफीक आसता म्हणून रातची लेट ते पितारचे पडटाले रस्ते म्हणून आमी ते रातचे फ्रेंड आमी ते रस्ते पितारप, तेजे सिंबल वोट फॉर हें तेका अशें करून. तो इंडिपेंडंट तेन्ना याद आसा म्हाका. थंयच्यान ते हांव एक हें जालें, तितूंतल्यान मागीर तेणें हाडून कार्डां दिवप वाटपाक डोर टू डोर. ती आमी कार्डां वाटपाक आमी भोंवप. थंयच्यान म्हाका ती एक रुची लागली, म्हणजे लोकांची एक सोशल वर्कान म्हाका ते इंट्रस्ट कसो जालो. आनी मेन सारको आनी फूल फ्लॅज हांव आवुल्लो JP गोन्साल्विसाक. JP गोन्साल्वीस तेन्ना म्हाज्या वॉर्डान आमचे चडशे सगळे तेन्ना MG पार्टीक सगळे लोक सगळे. आमची ती एरिया सगळी हिंदू डॉमिनेटेड एरिया आनी सगळे तेन्ना MG आनी JP गोन्साल्वीस तेन्ना काँग्रेसीक. म्हणजे तेन्ना हांव तेका खूब आवडलो आनी तो सामको इम्प्रेस जालो. इम्प्रेस जाल्या उपरांत तेन्ना माविन गुदिनो आमचो युथ काँग्रेस प्रेसिडेंट तेन्ना माविन गुदिनो आनी वेर्णा एक व्हडलें ताणें हें धरलें कन्वेन्शन व्हडलें. आनी आमकां पणजेच्यान भुरगे म्हणटा तेन्ना आमचो एक देशप्रभू मोहन देशप्रभू म्हणून कॉर्पोरेटर कावन्सिलर आसलो तेन्ना. आनी ते आमी इलेक्शन टायमार आमी मेळिल्ले एकामेकांक. तो म्हणटा कितें अशें भुरगे थंय व्हरूंक जाय, तुजे फ्रेंड कोण हाड म्हणून. तेणें बस धाडली म्हाका. ती बस भरली. तो सारको सरप्रायज जाला, अरे एका एक बस धाडून एका आपणे इतके बसवले आनी म्हाका लोक म्हाजे भायर उरले. तेका आनी एक बस धाडली. तेणें माविन गुदिनाक सोमतें सांगलें अशें अशें 2 बशी भुरगे हाडल्या म्हणून. माविन गुदिनो इम्प्रेस जालो. JPनूय तेका सांगलें एका बरो पोस्ट दिवंक जाय म्हणून. माविन गुदिनो तेन्ना सोमतोच म्हाका नॉर्थ गोवाचो म्हाका प्रेसिडेंट केलो युथ काँग्रेस नॉर्थ गोवाचो. अशें करून म्हाजी तेन्ना सारकें म्हणजे पॉलिटिक्सान हांव सामकोच भितर कसो एंट्री मारलेल्या भशेन जाली म्हाजी. मागीर कॉलेज जाल्यार मिटिंगा करप, दिल्ली वचप, म्हणजे अशें तेन्ना मागीर चालू तें आमचें सारकें. तितूंतल्यान आमचें तें म्हाजें तें सोशल फील्ड चालू जालें. JP गोन्साल्वीस जिखल्या उपरांत तोय सारको इम्प्रेस जालो. एक तेजो मनीस कसो म्हणजे हांव कितें लोकांची कामां त्या फुड्यान घेवन वचप आमदार आसतना. मदीं मदीं मिनिस्टर जालो, आमची तेणें कामां केलीं. मागीर आमी तालिगांव कॉन्स्टिट्युशन पडले. मागीर JP गोन्साल्वीस म्हाका जुवारकाराक हें केलो. आनी जुवारकाराक जसो JP गोन्साल्वीस काम करता तसोच हांवें सारकें सिन्सियरली जुवारकाराक काम केलें. अशें करून म्हाजें पॉलिटिकल फील्ड हें चालू जालें. तर आतां आमकां सांगा, तुमचें अपार्ट फ्रॉम दिस तुमचे पॉलिटिकल करियर, पॉलिटिकल जे तुमचें काम आहा, हें सोडून तुमचो प्रोफेशन कितें आसा सद्याक आतां? हांव खरो आमची फॅमिली गोल्ड स्मीथ. हांव स्वता काम करपी बागाराचें. ऑर्नामेंट हांव स्वता तयार करतालो. हय. तेन्ना आमी खूब त्रास काडले, म्हणजे आमी तशी व्हडली रिच फॅमिली न्ही. भुरगेपणांत खूब त्रास काडले हांवें. रातचे 12-2 पर्यंत काम करप, सकाळीं 5 उठून काम करप. म्हाका कामां खूब आसतालीं. तेतून ते ऑर्नामेंट करप, मागीर ते हितून हें मागीर खंय मिटिंगो अशें सोशल फील्ड दोनीय सांबाळून म्हाका हें करचें पडटालें. मागीर अशें जालें की हांगा खंय मिटिंगेन भुरग्यांक घेवन वचप, मागीर दीसभर हें जावप, ऑर्डरी अशें जालें टायमार दिवंक पावना जालें. म्हणटच हांवें हळूहळू तें भागाचें काम कमी केलें आनी चड लक्ष हितून घातलें पॉलिटिक्सान. हय. मागीर हांव इलेक्शनाक रावलो. फर्स्ट इलेक्शन इजोराचे अगेन्स्ट. इजोर जेन्ना कावन्सिलर जालो, इजोर म्हणजे आतां तो MLA. हांव तेन्ना फक्त 4 वोटांनी पडलो. हय. म्हणजे तेन्ना म्हणून कितें म्हाज्याच वाड्यार आनी एकटो कोण पावरफूल कोण आसलो तेणें वोट घालें आनी आमचें स्पीड जालें. इजोराक 4 वोटांनी हांव पडलो. मागीर हांव मार्केटिंग फेडरेशन चेअरमॅन जालो. गोवा मार्केटिंग फेडरेशन आसा, सगळे भांडारा बी आसा पयलीं जुंता हांगा, तेजो चेअरमॅन आसलो. आनी तेन्ना म्हादेव नायक आसलो पयलीं चेअरमॅन. हांव वायस चेअरमॅन आसलो. मागीर हांव चेअरमॅन जालो. मागीर राज फाटणेकर जालो. अशें म्हणून ते सगळे आज आमदार जाले. म्हादेव नायक मिनिस्टर जालो. सगळे म्हाजे फ्रेंड. अशें करून सगळें कामान पॉलिटिकान चड लक्ष जालें आनी म्हाज्या धंद्याचेर लक्ष कमी जालें. हय. तें हळूहळू कमी जालें. मागीर
तुम्ही कितें कन्स्ट्रक्शनानूय एंट्री केल्ली? कन्स्ट्रक्शन म्हणजे कितें आमची फक्त प्रॉपर्टी बाबायन म्हाका आमचो जागो दिल्लो म्हणजे हांवें थंय आमकां रावपाक आमी 5 जाण भाव आमी आमची बिल्डींग मारली. मागीर ही एक आतां कंट्रोवर्शियल चलता पळय ती आमची काकाची बिल्डींग. अच्छा. म्हणजे काकान ती डेव्हलप करपाक दिली म्हाका, तूं म्हणजे आसा ह्या फिल्डान न्ही म्हणजे मातशें खबर आहा तुका न्ही तूं कर म्हणून. ओके. काकान दिल्या उपरांत स्टार्टींग पासूनच म्हाका कोण एकटो कुशीचो प्रॉब्लेम आपूण मुणकार नर्सिरो मुणकार न्ही कोण न्ही स्टार्टींग पासून प्रॉब्लेम करतालो. जेन्ना ते काम स्टार्ट जालें एक फर्स्ट फ्लोर बिल्डींग ग्राउंड फ्लोर जाली. फर्स्ट फ्लोर पावता पावता कोणी तरी एकट्यान तुमकां वाट ना म्हणून कोर्टान घातलें आनी कोर्टान झपकन स्टे दिली म्हाका. थंय प्रॉब्लेम सगळो सुरू जालो. ती स्टे बरी 2 वर्सां उरली. हेतून कितें जालें कोणे कोणे बुकींग केल्लें पळय म्हाका, कोणे 1 लाख दिल्लो 1.5 लाख दिल्लो, कोणे अशें करून पेमेंट दिल्लो पळय म्हाका, ते म्हाज्या फाटल्यान लागले आनी स्टे आसल्यार म्हाका काम करूंक मेळना जालें. ओके. माझे सगळे प्रेशर हाडपाक लागले तुमचेर कोणी जाते साहजिकच न्ही. कोणी आता फाल्यां एक फ्लॅट बूक केलो तुजे हें आसता की तूं 2 वर्सान आपल्याक दितलो ना 1 वर्सान दितलो तो आशेन रावता. एक्झॅक्टली. 2 वर्सान जर म्हाजें कामूच जर थंय बंद पडला तो ताका हें जातलें न्ही. ते पयशे म्हाजे परत मागूंक लागले. पयशे म्हाजे त्या टायमार दिवपाक जालना कित्याक हांवें फावंडेशनान स्टार्ट केल्लें काम केल्लें पयशे दिवपाक परत जालना. अशें करून तो प्रॉब्लेम स्टार्ट जालो. मागीर सगळ्यांनी म्हाका कंज्युमर फोरमान घातलो. म्हणजे मागीर ते एलिगेशन जालें एक फ्लॅट दोगांना विकला. कंज्युमर फोरमान ह्या लोकांनी कितें पयशे 10-12 जाण आसले ते 12 जाणांनी हांवें बुकींग केलें. 12 जाण कंज्युमर फोरमान गेले आनी प्रत्येकाचो एमावंट कितें तेन्ना कोणाचो 1.5 लाख कोणाचो 2 लाख धा. कंज्युमर फोरमान म्हाका तेंच्यांनी विथ इंटरेस्ट म्हाका सगळ्यांचे 6 लाख तेन्ना दिवचे पडले. 6-7 लाख 7 लाख जवळ जवळ म्हाका 90 लाख 1 कोटी वर म्हाका पयशे दिवचे पडले. रिटर्न बुकींग केलो ते अमावंट. तो बुकींग केलो अमावंट दिवपाक हांवें कितें केलें बाबा तुमकां फ्लॅट नाका तुमी केस घातला आनी पयशे दिया म्हणून जाल्यार हांव कोणाक तरी दुसऱ्या गिरायकांक दिता म्हणून अशें करून ते हांवें आनी कोणाक दिले. ओके. म्हणजे म्हाजी केस चालू आसली आनी हेवटेन हांवें तांकां सांगूनच हांवें दिलें बाबा तुमकां पयशे दिवंक जाय न्ही म्हाका कोणाक तरी तुमचो दिवचो पडटलो. तो फ्लॅट हांवें दुसऱ्यांक दिवन तेंचे कडल्यान जे पयशे घेवन एडवान्स घेवन त्या केशीक हें करून हांवें के मेळटलें. आतां तशें पडूंक ना की एक फ्लॅट 2 जाणांक आसा असो. अच्छा. असं काय ना प्रॉब्लेम. आता एकट्याचोय ना कंज्युमर फोरमान सगळ्यो केसी 12 केसी फायनल जाल्यो. ओके. सगळ्यो. आता रिसेंटली पण आनी एक एलिगेशन येयला की जे 3rd फ्लोर जे तुमचो आहा ते इलिगल आहा. तातूंत तुमी एडिशनल रूम्स बीन काडला म्हणून तो तुमचो कोण आता कमिशनर आहा तुमचेर तेणे पुलीस कंप्लेन बीन फायल म्युनिसिपल कमिशनरान. सो व्हॉट इट इज प्लीज एक्सप्लेन अस. माझे काकाची बिल्डिंग लायसन 1993 कन्स्ट्रक्शन 93 स्टार्ट जाल्लें आनी तेन्ना तो S2 2 आसल्यार म्हाका ग्राउंड प्लस 2 चे परमिशन आसलें. कन्स्ट्रक्शन लायसन ग्राउंड प्लस 2 चे दिल्लें आनी काम चालू आसतना 2005 म्हाका C2 2 जालो तो ती एरिया. ती एरिया C2 2 जाल्या उपरांत म्हाका FR वाडलो न्ही म्हणल्यार ग्राउंड प्लस 5 बांदपाक मेळटा. 150 C2 म्हणल्यार 150 FR. म्हणजे हांवें कितें केलें ग्राउंड प्लस 2 आसलो ग्राउंड प्लस 3 बांदलें हांवें. म्हणजे हेजो म्हाजें एक कितें आसलें की C2 ऑलरेडी आसा रिवायज प्लॅन घालतलो आनी हांवें करतलो म्हणून त्या प्रमाणे हांवें ते 3rd फ्लोर बांदलो. बांदल्या उपरांत कोणी केसूय घातली म्हाजेर म्युनिसिपालिटीन 3rd फ्लोर इलिगल म्हणून अजूनय केस ती आसा. केस चालू आसतनाच हांवें ती झोनिंग सर्टिफिकेट बी हांवें लायली म्युनिसिपालिटीन. डेप्युटी कमिशनर तेन्ना हियरिंग घेतालो आनी हांवें रिवायज प्लॅन घातलो 3rd फ्लोराचो लिगलायज करपाक. कित्याक झोन म्हाका जेन्ना FR आसलो तेन्ना प्रॉब्लेम नासलो. फक्त कितें हांवें ती कायद्यान कितें फायन आसता तुवें विदाउट परमिशन तो फ्लोर घातला म्हणून तो प्लॅन घातलो हांवें आनी हांगा हांवें टायम मागलो कमिशनर डेप्युटी कमिशनर कित्याक हांवें प्लॅन घातला. प्लॅन जायसर तुवें हियरिंग मातशें म्हाका स्लो हें करचें म्हणून हें दिवचें म्हणून त्या प्रमाणे ताणें टायम दिलो. तो म्हणल्यार तो कितको तेंप जाय म्हणल्यार म्हाका पळय म्हणलें कांय सांगूं शकना 1 6 म्हयने तरी जाय. इतक्या मदीं कितें जालें आमच्या फाटल्यान आनी प्रॉपर्टी आसा बिल्डिंगा फाटल्यान आनी 5000 स्क्वेअर मिटर एरिया आसा. तेणे कोण तो बिल्डर कोण म्हाका एप्रोच जालो असो म्हाज्या एकट्या फ्रेंडाकूच घेवन एप्रोच जालो की तो म्हणला तुजी बिल्डिंग आपूण रिडेव्हलप करता विथ आपलें डेव्हलपमेंट करून एकूच हेतून करुया म्हणून कित्याक आपल्याक व्ह्यू मेळना फुडलो रस्त्याचो. तेन्ना एक हेतून आपूण हें करता तुजे कोण कोण फ्लॅट कोण आसा घेतल्या पळय तांकां आपूण सगळी एरिया येता तुजें कितें आतां खर्च केला तो आपूण तुका हें करता. पूण हांवें बरें आसा हांवें सगळ्यांची मिटींग घेतली फ्लॅट ओनर ते म्हणल्यार बरें आसा आमकां जर न्यू हेतून जर बऱ्या हेतून जर हें मेळटा जाल्यार म्हणल्यार ओके. तेणी कितें तरी ते ओनरा कडेन पयशा खातीर कितें प्रॉब्लेम जालें आनी तेजें तें खूब तें उरलो आनी हांवें तेजें जाता म्हणून हांवें रिवायज प्लॅनाचेर हांवें भर दिलो ना वचून. हांवें तो पेंडींग दवरलो. हांवें म्हणलें हें जर तो घेता जाल्यार म्हणलें थंय आनी कित्याक रिवायज प्लॅन म्हाजो हें करूंक जाय. अशें करून ते डिले जालें म्हणून ते उरलें कित्याक तो बिल्डर घेता म्हणजे बिल्डर तो सामकोच म्हाज्या फाटल्यान लागलो. हांवें म्हणलें बरें आसा म्हाका म्हणलें बिल्डिंगूय नवी बांदून मेळटली फ्लॅट ओनरूय तयार जाले सगळें तयार जाल्लें. अशें करून तो इशू पेंडींग उरलो. म्हणून आतां ऑलरेडी हांवें
हे घातला ग्राउंड प्लस 4 म्हाका म्हणजे 4 थर्डूच न्ही म्हाका चवथे फ्लोरूय मेळटा ऑफिशियल सारको लिगलाय मेळटा घातला एक 2 म्हयन्यान तो प्लॅन थंय पास जावंक आता तुमचे जे कंप्लेन आता फाईल केला कमिशन पुलीस कंप्लेन फाईल जाला तुमचे मेबी केस जाला तुमचे आता ताजेर कितें आता केस कितें आसा कोणे तरी आतां हांव कोणाचें हें केना कोण तें हांव सांगूंक शकना इतले फुडें इन्क्वायरीचेर येतले कोणे केला तें कोण तरी एक झेरॉक्स कॉपीचेर वेली आनी ते मेलीन म्हाका दाखयल्यो कितें कोण जाणा मेल तुजे बारी तुजे सायनीन म्हणला ताका 3rd फ्लोर ऑक्युपन्सी ना आनी तेजेर बरयला म्हणला 3rd फ्लोर ऑक्युपन्सी म्हणलें हें केलां आनी 3rd फ्लोर म्हणून दाखयला साहजिकच तो हें जातलोच न्ही म्हणटच आरे आपुणें तुका ग्राउंड बस तुजीच हें आसली तुका 3rd फ्लोर कोणें दिलें तेणे ते लेटर केलें आमच्या कमिशनराक की अशें हें करचें म्हणून आनी कमिशनरान तें कडल्यान पुलिशेक हें केलें पुलिशेन इमिजिएटली केस रजिस्टर केली म्हज्या अगेन्स्ट आनी अदर्स म्हणून हें केलें आनी मागीर म्हाकाय कळना म्हणजे म्हाका कळना कितें तें म्हणजे म्हाजे कडेन कांयच नासलें आनी म्हणलें कितें खातीर केस हें जाल्या पयलीं 2 दीस म्हणटा हांवें म्हणटा एडवोकेट लिगल हें घेतलें लिगल तो म्हणलो कितें तुवें एंटी सुटी बेल घेतल्यार बरी बेली घातल्या म्हणजे 2 दीस हांव रावलो घराच कडेन बेलीचे हियरिंग काल म्हणजे काल फ्रायडे आसलें आमची डेट कित्याक ते मदीं कोर्टाची डेट न्ही ती डेट काल फ्रायडे पडली हांवें चिंतलें हांव तर किरान ना जाल्यार हांव कितें करतलो हांव ट्युजडे गेलो डायरेक्ट पुलीस स्टेशनार गेलो म्हाका फोन आसलो पुलिशेन आजून पासून म्हाका समज कळना काय गेलो पुलिशेन हांवें म्हणलें एक्झॅक्ट कितें म्हाका म्हणलें पळोवपाक जाय कितें म्हणून केस म्हाजेर फायल हांव म्हणलें पेपराचेर वाचता फक्त पेपराचेर काय डॉक्युमेंट दाखयना म्हणलें पेपराचेर वाचता म्हणलें कितें एक्झॅक्ट हें तेन्ना पुलिशेन म्हाका सांगलें अशें अशें तुजेर हें जाल्या फ्रॉड हें केला म्हणून हांवें म्हणलें हांव फ्रॉड कित्याक करतलो डेट म्हणलें तेणें सांगलें 2012 तुवें फ्रॉड हांवें म्हणलें मेलीन वाद आसलो 2011 बरें अशें कितें जाल्लो हांव आतां इतको सिनेमा म्हाका आतां 30-35 वर्सां पॉलिटिक्सान आसा म्हाका खबर आसतली मेलीन वाज केन्ना आसा करूंकूच जाय आसलें म्हाका जर फ्रॉड हें जाल्यार मेलीन वाज थंय केन्ना कमिशन आसलो त्या डेटीन हांव करतलो आसलो न्ही म्हाका 2012 मेलीन वाज नाच जाल्यार हांव ती 2012 डेट कित्याक घालतलो आतां 2011 घालपाचो आसा ती डेट तो खरें आसा तो करूंकूच जाय जाल्यार म्हणजे तेन्ना ती पुलिसांक पटलें तें म्हणजे खरेंच कितें तरी हितून खरें कितें तरी गडबड आसा म्हणून हे हितून हांव ना म्हणून मागीर ताका सांगलें 3rd फ्लोराची केस म्हणलें म्हाका म्युनिसिपालिटीन हांव केस झगडटा 3rd फ्लोर इलिगल म्हणून हांवें लेटर दिला की म्हाजो इलिगल हांवें रिवायज प्लॅन घातला तो म्हणलें हें दिला आनी हांव केस म्हणलें तें झगडटा म्हाका आपली शोकत नोटीस आसा म्युनिसिपालिटीची 3rd फ्लोर तुजो इलिगल म्हणून तेन्ना म्हणलें हांव कित्याक 3rd फ्लोराची म्हणलें ऑक्युपन्सी घेवन खंय हें करतलो मागीर पुलिसांची सगळे कडेन सर्च केलें म्हणजे PWD जावं इंडस्ट्री डिपार्टमेंटान आनी खंय तेंचें काम तेंच्यांनी केलें म्हाका आनी हांव डेली 2-3 दीस पुलीस स्टेशनार वतालो पळय साहजिकच कितें आसा कोणी एंटीसूट बेल घातल्या उपरांत मेळना पुलिसांक लिपून रावता हांव जेन्ना म्हाजें हें लीप आसलें हांव कित्याक ना जेन्ना हांव हें आसलो तेन्ना हांव लिपून रावन हांव डायरेक्ट गेलो पुलिशेन भंय आसलो अरेस्ट करत काय कितें आसलें पूण हांव काय करूं ना जाल्यार कित्याक ते अरेस्ट करतले तशें जालें पुलिशेन म्हाका अरेस्ट केलें ना आनी फूल कॉपरेशन दिलें हांकां मागीर तेंच्यांनी म्हाका डॉक्युमेंट वीथ तुजे डॉक्युमेंट लाय म्हणल्यार एप्लिकेशन करून लाय मागीर हांवें चिंतलें हांवें कावंटर कंप्लेन केली हें कोणें केलें तुमी सोदून काडचें म्हणून कित्याक हांव जेन्ना पॉलिटिकल फिल्डान आसा पेपराचेर नांव बदनाम जावपाक वेळ लागना एक म्हाजे पळय आतां व्हडले व्हडले पेपराचेर आयले लोकांक कांयच कळना लोकांक खूब जाणांक पेपर वाचून दिसता पयशे व्हड लोक पेपराचेर आसता पेपर अरे उद्यान कितें तरी केलें आतां ते प्रूव जातले फुडें कोर्टान जातले तेन्ना लोक विसरून वता सगळे लोक मागीर तेन्ना कांय कळना पूण आतां म्हाजें नांव सद्या घाण जालें न्ही म्हाजी ड्युटी हांवें प्रेस कॉन्फरन्स घेतली मागीर सांगपाक तेतून म्हाजें थोडें क्लॅरिफिकेशन थोड्या पेपरांनी बरें हाडलें थोड्या पेपरांनी तूं जाणा मागीर क्लॅरिफिकेशन केन्नाच ज्यो क्लॅरिफिकेशन म्हणटा ताका ल्हान जागो दिता ते आनी जेन्ना एलिगेशन जाता ताका व्हडलो जागो दिता ते म्हणटच ताका हांव काय करूं शकना पूण हांवें केलें आतां पळय आतां म्हाजें आतां ह्या 30 सभार जजमेंट आसा एंटी सगळी बेलीचें पळय कितें जाता आमकां सांगा सर हे तर जालें आतां तुमचें कन्स्ट्रक्शन आसा किंवा आनी कितें तुमचें पॉलिटिकल अपार्ट फ्रॉम दीस आतां तुमचे टिमींतले लोक तुमचें एलिगेशन घालता कित्याक म्हणून अशें मिस्टर फुर्तादो ते डायरेक्टली सांगता की तुमी मेन अक्यूज आहा पेन्जीम मार्केटाचे जे स्कॅम जाला ताचे तुमी मेन अक्यूज आहा म्हणून सो वॉट इज द रिजन म्हाका दिसता 10 वर्सां पयलीं तेन्ना हांव मार्केट कम्युनिटी चेअरमॅन 2 वर्सां आसलो आनी हांव रुलींग सायडीक तेन्ना आनी सुरेन फुर्तादो ओपोजिशन सायडीक सुरेन फुर्तादो म्हाका एलिगेशन तेन्ना वचून करतालो की हे म्हणजे स्कॅम मार्केट स्कॅम पूण आज सुद्दां पर्यंत हांव सांगू म्हणजे अशें दिसता वायट दिसता म्हाका की 4 वर्सां तो मेयर आसलो तो कावन्सिलर आसा कंटिन्यू कितें खंयचे स्कॅम एक पर्टिक्युलर वस्तू दाखोवंक जाय न्ही आतां कशें आतां 3rd फ्लोर इलिगल एक पॉयंट पिन पॉयंट करून तुमी सांगता तशें हांगा मार्केट हें शॉप इलिगल ना ही शॉप इलिगल अशें म्हणून कोणेच
केन्नाच तेन्ना सुरिनान दाखोवना. तो फक्त म्हणटा मार्केट इल्लीगल. तो 4 वर्सां हांव 5 वर्सां फाटल्या टर्मान कावन्सिलर ना. पण हांगा सांगा, तुम्ही जेन्ना चेअरमॅन आशिल्ले तुमचे अंडर अलॉटमेंट जाल्ले शॉपाचे. मार्केट शिफ्टिंग नवे मार्केट जेन्ना बांदलें ओल्ड मार्केट म्हणून तेन्ना शिफ्टिंग 6 फेजींनी जाला. फर्स्ट फेज शिफ्टिंग जाला पळय तेन्ना आमचो संजीत रॉड्रिक्स तेणेच ते तेन्ना मार्केट म्हणजे सीएम परिकार आमचो ऑनरेबल मनोहर परिकार तेन्ना सीएम आसलो. तेंच्यांनी इनिशिएटीव घेवन ते मार्केट बांदलेलें. आनी तुमकां खबर आसा नुस्त्याचें मार्केट आतां आसा पळय तेजे ऑपोजीट एक पोस्ट ऑफिस जातलें. तुमकां जाणांक खबर ना. पोस्ट ऑफिस जातलें आनी थंय बॅगा घेवन अशे कोण बसताले 10-18 जाण. आणि मार्केट जेन्ना बांदलें पळय फर्स्ट फेजीन बांदलें तेन्ना सगळें फूल मार्केट एका बरोबर बांदूंक ना. एक फेज बांदलें म्हणजे लोकांक हांगासर मार्केट मोडून हांगासर शिफ्ट करून थंय वचपाक. आनी जेसाठी लिस्ट केलें. मोडच्या पयलीं एक लिस्ट तयार केलें. प्लॅटफॉर्माचेर एक 400 लोक, एक मसालेवाले म्हणा, मसाले बाबा एक एग्जाम्पल दिला, एक्झॅक्ट फिगर सांगना हांव कितके, एक 40 जाण धर. मागीर कोण फुलां विकपी ते अमके, भाजी विकपी अमके, फ्रुट्स विकपी अमके, अशें करून तेंच्यांनी लिस्ट केलें. कपडे विकपी अमके. आनी त्या प्रमाणे तेंच्यांनी जीएसआयटी लिस्ट तयार केली आनी वीथ नांवां सकट, वीथ तेंची एरिया तो एक तो आसा. आनी त्या लिस्टा प्रमाणे आमी आतां फुडें गेले. जीएसआयटीन तो लिस्ट घेतले, तो डॉक्युमेंट धरून. जेन्ना हांव चेअरमॅन जालो पळय तेन्ना हांव आनी वास एल्वीस कोण तेन्ना कमिशनर. आमी दोगी मार्केटान गेले. आमकां ते एसोसिएशन आमकां तेंचे एसोसिएशनाची कमिटी आसा तेंचे एसोसिएशन मार्केटाचेर टेनंट एसोसिएशन तेंचे. तेन्ना आनी एल्वीस असो 5-5:30 थंय गेले आमी. 5:30 म्हणटा तो बाजार म्हणटा तो सारको भरून आसूंक जाय सारको. तो टायम न्ही सारको 5:30. पयल्या मूज सुद्दां ना, कोणूच ना. आनी ती कोण बायलां ती रडटा सारकी. बाबा पळय म्हणटालो आमकां गिरायक ना काय म्हणून. आमी कित्याक गिरायक ना ते म्हणटालो आख्खें मार्केट म्हणटालो भाजयेचें मार्केट फुलांचें मार्केट भायर आसा त्या जंपा हावजा कुशीक ओट ते मार्केट आसा ते शिफ्ट जावंक ना हांगा म्हणटाली. लोक म्हणटा भायल्यावर भाजी घेता थंय नुस्तें घेता आनी भायल्यावर चले हांगा कित्याक घेतलें काय म्हणटा ते म्हणटा तुमी त्या मार्केटाक भितर हाडा. तेन्ना सेकेंड फेज बांदून जाली पूण शिफ्ट जावंक नासलें. तेन्ना आमी तांकां भायले ते लोक येवंक तयार ना भितर. कित्याक रिजन तुमी म्हणटालो सोंपे आमकां ल्हान केल्या ते कितें 80 काय 90 कितें. ते म्हणल्यार आमचो एक पाटलो सुद्दां सारको सुटना. आमकां म्हणल्यारो वाडोवन जाय. तेन्ना आमचो बाबूश आमचो लिडर तो मिनिस्टर तेन्ना ते सगळे लोक तेज्या फुड्यान गेले. बाबूशांनी येवन पळयलें न्ही तेकाय दिसलें न्ही खरेंच तें जागो हो ल्हानूच आसा, हो मातसो वाडोवंक जाय. तेणें तें सांगलें कितें तेंच्यांनी सांगलें मागीर आमकां एक 10 काय तें दी 80 आसा तें आनी 30 वाडोवन दिया. एक 10चे 30 सॅटिस्फाय म्हणजे एग्री जाले. त्या प्रमाणे आमी ते सोंप्याचे जे पार्टिशन आसले विटांनी ते आमी सगळे मोडले आनी एज पर आमी म्हणजे कावन्सिलाक हें करून आमी ते वाडयले आमी. हितून जालें कितें हितून सोंपे कमी पडले. आनी थंय मसालो म्हणून आसले मसाल्याचे 40 कितें मसालो विकतालो तेंकां लिस्टा प्रमाणे फर्स्ट फ्लोराचेर आसले जेसाठी ते मसाले म्हणले इटेबल भाजी सगळे सकयल विकतालो. मसालेच आमकां वयर कित्याक आमकां तुमी सकयलूच घाला. तेंकां आमी सकयल हाडले. सकयल हाडल्या उपरांत जे कोण प्लॅटफॉर्माचेर बी आसले ते कमी पडला जागे. आतां हेका उपाय म्हणल्यार जागे कमी पडटा. आतां खूब जाणांक आतां हे 40 म्हणल्यार जागो कमी जालो व्हडले केल्या उपरांत. मागीर एल्वीस कोण कितें म्हणटालो की वयर शॉपा खाली आसा न्ही तुमी कोणी जर सकयले वयर वचपाक तयार आसा जाल्यार म्हणटालो आमी तुमकां एक समज 5 सकयल 2 मिटर आसा तुजो जाल्यार आमी तुका वयर डबल दिता 4 मिटर दिता. डबल दिता तुमी वयर वता. हे ते तुमी ग्रावंड फ्लोर सोडून वयर वता तुमकां आमी बेनिफीट दिता तुमकां. अशें करून आमी आमचे भितर डिस्कस केलें. मागीर आमची कमिटीन मागीर कावन्सिलाक घातलें आमी. तरी कोण वयर वचपाक तयार ना. ते म्हणून हांगाच कित्याक जायना वयर आनी कित्याक घातले तेंचे सारकें न्ही. हांगा सकयल जायना म्हणल्यार वयर कशें घातले. मागीर कशें मागीर एसोसिएशन आमी फुडें काडलें पळया म्हणलें हांगा बसपाक कांय जावं ना. कोणी वतालो आतां जायना कित्याक जालें एक मार्केट फूल फ्लेज जातकच येतलें कित्याक म्हणून. मागीर अशें करून तेंच्यांनी 40 नांवां आमकां हाडून दिलीं पयलीं. हे लोक वचपाक तयार आसा तेंचो प्लॅटफॉर्म नंबर तेंचे वचपाक तयार आसा. त्या प्रमाणे मिटींग घेतली आमी सगळ्यांनी. फायल तयार जाली. फायलीचेर सगळे सकयल्या इन्स्पेक्टरा पासून वयर कमिशनर मेयर म्हाजी सायन हांवें प्रपोजल घालून सगळें पास केलें आनी 40 लोकांक आमी वयर शिफ्ट केले. जे कोण जेंकां शॉपांची अलॉटमेंट जे लिस्टार नासले ते सकयल आसले प्लॅटफॉर्माचेर तेंकां वयर धाडले आमी. म्हणजे ऑटोमॅटीक हितून जालें कितें हितून लिस्ट सगळें हाडलें. लिस्ट हाडलें कशें तुका आतां स्टार्टींग सांगलें पळय पोस्टा कडेन मार्केटाचे ऑपोजीट तेंकां पळय ती बॅगां लायताले पळय ती आसले पयलीं 18 तेंची कितें 40 नांवां जालीं. तेंचे अलॉटमेंट आसा थर्ड फेजीन. थर्ड फेज आतां बांदूंक ना. तेंकां फर्स्ट फेजीन दिले. म्हणजे कितें मार्केट शिफ्ट करूंक जाय न्ही संजितान तें एकदांचे शिफ्ट जावनी म्हणून तेंकां हाडलें आनी टेंपररी थंय टेंपररी घातलें तेणें म्हणून कितें थंय तेंकां न्हू ते आतां टेंपररी म्हणून इतकी वर्सां ते थंयच सोदता आतां ते आतां आलोवंक सोदना.
अशें करून सगळेंच थंय आले नाटक म्हणजे जेसन लिस्टा समज शॉप नंबर 1 शॉप नंबर 5 नाव आसा अमको XYZ तू चेकिंग करता तो XYZ त्या आयजड ना तो आनी खंय तरी आसा अशें ते करून ते लिस्ट हाडलें मागीर कितें जालें ते जातकच मागीर गाडे काडले आमी नॅशनल थिएटरा कडले गोविंदा बिल्डींग गाडे आसले पळय एज पर हायकोर्ट ऑर्डर फुटपाथेर गाडे काड म्हणून तेंचे अलॉटमेंट आसले थर्ड फेजीन जी अजून बांदूंक ना तेंका आमी फर्स्ट फेजीनूच सेकंड फेजीनूच एडजस्ट केले आमी जे गाडे आशिल्ले तेंकाय तुमी पणजी मार्केटान थर्ड फेजीन आसले थर्ड फेजीन हय तेंका आमी सेकंड फेजीन जागो आसा तेंका सेकंड फेजीन दिले आमी व्हडली शॉपां आसली आमी रेजोल्युशन बी तेंका थोडी पार्टिशनां घालून तेंचे सायजी प्रमाणे गाड्यांक सगळ्यांक आमी तेंका दिले थंय अशी 9 शॉपां आमची थंय गेली ते लिस्टर आसले वयच्या थर्ड फेजीचेर पण आतां पळोवंक वचत जाल्यार ते जेसन लिस्टा पण ती शॉपां गाडेकारांक आसा गाडेकार अशी आसा थर्ड फेजीन पण तेंका सेकंड फेजीन दिले हेतून जेन्ना कमिशन अपॉइंट केलो पळय आमचो हे करपाक इन्क्वायरी करपाक तेन्ना तेका जेसन लिस्टा पण थंय लोक कोण मेळूंकूच ना समज एक XYZ जर हांव उदय मडकयकर हांगा आसूंक जाता तो हांगा नात हांव उदय मडकयकर बद्दूच कडेन आसा तेणे रिपोर्ट दिलो की 90% मार्केट इल्लीगल अशी इल्लीगल न्ही म्हणजे तुका सांगलें पळय शिफ्टिंग जे पोस्टा कडले आसले पळय ते आसले थर्ड फेजीन तेंका फर्स्ट फेजीन दिले जे गाडेकार आसले थर्ड फेजीन तेंका सेकंड फेजीन दिले सकयल प्लॅटफॉर्म जागो वाडवलो तेंका सकयल्यान गाड्या वयर घातले अशें करून शिफ्टिंग हे एज पर जीएसआयटी लिस्टा प्रमाणे नांवां तीच जीएसआयटी लिस्टाची नांवां आसा तेंकाच दिल्या पूण त्या हेजेर जाग्यार लोकेशनाचेर ते ना इल्लीगल म्हणटा तो इश्यू आनी इल्लीगल थंय कांयच ना आनी इल्लीगल हांवें फर्स्ट जेन्ना तेन्नाय मागलेलें इन्क्वायरी हांवूच मागपी हो एलिगेशन करता सुरेन करतात आतांय हांव कावन्सिलर जालो फर्स्ट मिटिंगेक हांवें मागलेलें तुमी इन्क्वायरी करा इल्लीगल तुमी एलिगेशन करता खूब त्रास जाता पेपरार येता नांव हें जाता नांव जाल्या उपरांत फॅमिली डिस्टर्ब जाता आमच्या वाड्यार लोकूय म्हणटा अरे हें कितें केलें अशी कसलीच गोष्ट ना इन्क्वायरी मागपी पयलीं हांवेंच इन्क्वायरी मागलेली इन्क्वायरी करची म्हणून आनी आजुनूय म्हाजें तें स्टँड आसा की मार्केट तुमी इन्क्वायरी करा आनी एकदां सेटल करा कित्याक आमकां ते हे ना रेव्हेन्यू येना मदीं तेंच्यांनी रेंट भरपाक स्टार्ट कर आतां अशें जाता की मार्केटांतलो रेंट कांय ना रेंट सगळे लोक भरपाक तयार आसा 3 वर्सां लोकांनी रेंट भरलेलो आसलो 3 वर्सां आख्खे मार्केटान रेंट भरलेलो आसलो मागीर तेंच्यांनी स्टॉप केलो परत पण आतां 5-7 वर्सां आतां परत गॅप पडला रेंट घेवना रेंट भरपाक लोक तयार आसा एज पर रिपोर्ट हे कितें म्हणटा की तो रेंट म्हणजे इट इज अ लीज नो तुम्ही लीज आउट करता 99 इयर्स के लीज आउट करता कितके वर्ष ना एक्चुअली आताचे हेच्या प्रमाणे 3 वर्सां लीज म्हणजे एवरी 3 इयर्स रिन्यू करपाची प्रॉपर्टी जी कोणाचीच जायना प्रॉपर्टी आमची सीसीबीची म्युनिसिपालिटीची ती फक्त लिजाक दिता आमी ओके हय प्रॉपर्टी कोणाची ओनरशिप थंय अशें ना ओनरशिप टायटल आमचोच अच्छा आमकां सांगा तुमचे स्वताचे बीन शॉप्स आहा पणजे मार्केटान हय माझे म्हणजे माझे शॉप न्ही तेंचे एक्चुअली थंय कोणे आसले पळय तेच कडल्यान हांवें ताका हे करून तेच्या हेतून लिगली हांवें थंय चलोवपाक येता म्हाजें शॉप थंय चलता बाकीचे कशी तशी मार्केटान ज्वेलरी शॉप 4 कितें आसा ओके तुमचे आमचे न्ही अशें आसा तुम्ही चलोवपाक घेतला हांवें न्ही म्हाजें एकूच हें चलोवपाक आसा बाकीच्यांचे कोणाचें आसा ओल्ड हितून अशेंच ते कोण शॉप आसा पळय म्हणजे म्हाजें शॉप इल्लीगल न्ही ते शॉप आनी कोणाचें आसा आनी तेजे त्या नांवार आसा तेजे म्हणजे मिटर बिजो तेज्याच नांवार आसा ओके सो लास्ट क्वेश्चन सर तुमकां तुम्ही एक आता एलिगेशन केलं पळय तुम्ही एक स्टेटमेंट दिला की तुम्ही लोकायुक्तान तुम्ही आता केस फाईल करतले म्हणून ते आता कोणाचेर तुम्ही केस फाईल करतले आणि कितें ते एक्सप्लेन करा मातशें आमकां पळय ज्या दिसा म्हाजेर कंप्लेन जाली खूब जाणांनी म्हाका सांगलें कंप्लेन म्हणल्यार सुनील फुर्तान केला हय हांवें सुनील फुर्तान क्लियर करपाक कितें हांव बाबा मेयर जावना काय ना बाबा मेयर जाल्लो ओके म्हाजे मेयराचेर एलिगेशन करुया म्हणून करपाक हें ना खूब जाणां अशें सांगलें म्हाका आनी म्हाकाय दिसलें की सुनीलानूच केला म्हणून अशें ओके म्हणटकच पळय आमी हरशीं एकाच ग्रुपाचे आमी बाबुशाच्या पॅनलाक आमी 17 जाण इलेक्ट जावन आयिल्ले तेतून सुनील फुर्तान सुनील मिसेसूय आसली आनी आमी 17 जाण एकूच आसले जे आसा बाबुशाक दिसलें कितें तरी आनी बाबुशान ताका चेंज केलो आनी आमच्या विठ्ठलाक मेयर केलो एक सुनीलाचे खंय तरी मनान ते म्हाका दिसता आसा की ताका अशें दिसता की बाबा उदयान वचून बाबुशाक सांगलें तुका काड आनी तें पळय आमचो बाबूश आयकता सगळ्यांचे पूण एक डिसिजन मागीर तो आपूण बसून घेता तो फाल्यां तुवें सांगलें बाबुशाक वचून करून तो तुका जुक्कन डिसिजन घेवपी न्ही तेणें कितें तरी एक डिसिजन आपल्या मनान कितें येवन ताका चेंज केलो आसतलो जावं तोच कित्याक मेयर सगळ्यांक चान्स दिवया होच कित्याक कंटिन्यू तेणें कितें 4 वर्सां ताका मेयरशीप दिली बाबुशान दिली ताका न्ही बाबुशान केल्लो 4 वर्सां कित्याक दिवया दुसऱ्याक एक करुया म्हणून तेणें विठ्ठलाक एक बऱ्या मनशाक विठ्ठल म्हणटा तो नॉन कंट्रोवर्शियल आनी बरो सिंपल
बरो मनशाक ताणें मेयर केलो. आमचो फुल सपोर्ट ताका. आमचे काय ना, आमी एकदां भाऊशान सांगलें आमकां तो आमचो मेयर, ताका सपोर्ट करपाक. आमी म्हाजें तरी हें मत, हांव ताका फुल हें फ्लॅश हांव ताका सपोर्ट करता. आनी ही म्हाजी केस जाली पळय तेन्ना सिरियस केस ती. एक कोणाची एक डुप्लिकेट सायन मारप आनी एक डॉक्युमेंट तयार करप म्हणजे खरेंच सिरियस केस. म्हाका फील जालें, म्हाका म्हणलें काय नासतना येदी व्हडली केस आनी येदी व्हडली पेपराचेर येता म्हणून फर्स्ट मनीस हांव तो पुलिशेक सांगपी की जाता इतके बेगीन तुमी हैदराबाद, तो म्हणला ती लॅबोरेटरीन धाडची पडटा म्हणला फॉरेन्सीक ते म्हणला तो हैदराबाद आनी आख्खे इंडियेक म्हणला ती एकूच लॅब आसा. हांगा म्हणलेलो थंय खूब तुका आज धाडले आनी फाल्यां रिपोर्ट मेळटा अशें. ताका म्हणलें कमीत कमी 3 म्हयने लागता म्हणलें. हांवें कितें जावं म्हणलें पूण बेगीन धाड. कोणाची सायन्स तरी कळुनी, फौज मारल्या कोणें मारल्या ती कळुनी, कोणें केल्या तरी कळुनी, हें सांगपी हांव. मागीर त्या रागान कितें पळय आमी एक्चुली हांव सुरेन सामको आमी 2 वर्सां सुरेन मेयर आसलो. हांवें ताका मिटींग पयलो आसता कोणें आसतालें मिटींग, हांवें फूल सपोर्ट केला. तेणें म्हाका डेव्हलपमेंटाक, तेणें म्हाका वॉर्डान डेव्हलपमेंट करपाक तेणें म्हाका फूल सपोर्ट दिला. म्हाजी केन्ना तेणें फायल अशी सुरेनान ना म्हणूंक ना, केन्ना म्हाजी फायल आडोवनूय धरूंक ना. आनी आमचे वॉर्ड म्हणजे कितें, म्हाजो वॉर्ड म्हणटा ते 70% आमचे गरीब लोक. हांव वर्सान तांकां भुरग्यांक युनिफॉर्म, स्कूल बुक्स, मागीर कोणाक घराक कितें कोणी आसतात आमच्या वाड्यार पत्रे जाय, कोण आनी कितें जाय, कोणाक चिरे जाय, कोण हांव तांकां सदांच म्हाज्या हांव सपोर्ट करपी. हांव इतके वर्सां आसा म्हणून हांव तांकां कितें आसा पळय लोकां कडेन सगळ्यां कडेन शक्ती आसना कितें करपाक. तांकां एक बाबा हो आमचो लिडर कितें तरी आमकां हेल्प करून ते दारान येता आनी म्हाजे कडेन कितें जाता अशें हांव तांकां हेल्प करता. अशें हितून हांव केन्ना सुनीता कडेन कितें अशें मागलें हांव एकदां ते 25,000 उलयला पळय ते हांवें ताका मातसो म्हाका कितें हेल्प करपाक दिवूं दी अशें करून ताणें म्हाका हेल्पूय केल्लो. म्हाजें तशें पर्सनल हें काय ना, हांव तो फ्रेंड आजूय आमी फ्रेंडूच. पूण त्या रागान तें असं जालें कितें तें म्हाका दिसलें की हेणेंच केलें ना, म्हाका इतको त्रासान घालता म्हणून. म्हाजे कडेन थोडें तेजें आसा रिकॉर्डिंग ना अशें न्ही आसा, ते एक रिकॉर्डिंग हांवें तें आसा दाखयलें म्हाज्या रागान हितून हांवें. पूण तशें काय ना, म्हाजें पर्सनल म्हाका सुरेंद्राक त्रासान घालपाक ना. तो आजूय म्हाजो फ्रेंड, हांव तेजो वेल विशर आनी सदांच वेल विशर हांव तेजो आसतलो. थँक्यू सो मच सर आमच्या प्रोग्रामाक जॉईन करपाक. थँक्यू. Here we had Mr. Uday Madkekar, who is a councillor of CCP Panjim. He highlighted on several issues like market issues as well as the illegal construction which has been taken place in his ward and the scam of Panjim CCP market. Thank you for watching a program Goinkarancho Awaz. Till then, keep watching Don Bosco channel.